बार्देश तालुक्यांची आयची अपडेट दिता आसतना राजकीय घडामोडी जर पळयल्यो जाल्यार परवरी काँग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट शंकर फडते हेणें आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी हे हितून जे असेंब्लीन जे भूमिपुत्र बील जेन्ना पास केलें तेन्ना जो विरोधकांनी बोवाळ घातलो तितून परवरीचो आमदार रोहन खंवटे आसलो, बाकीचे काँग्रेसीचे आमदार आसले आनी हे बोवाळ घालता आसतना जो तेणें विशेष करून परवरीचो जो आमदार आहा रोहन खंवटे हेका टार्गेट करता आसतना म्हटलां की जे बील पास केले तेन्ना तुमी जो सभापती कडेन वचून जो इज्जत घातली जे बोवाळ घातलो जे टोपी काडून मारले आनी पेपर शेवटून मारले, बूक शेवटून मारले आनी हे सांगपाचें म्हणजे हो हावसाचो जे एसेंब्लीचो जो आहा पळय तो अपमान आसा आनी हे करता आसतना इतले एज्युकेटेड तुमी जर मनीस जाल्यार हे असले हे नाका जाले तुमी सीएमाक पप्पो म्हटलो आनी हे केलो आनी हे बील जेन्ना पास केलें बोवाळ घालून तुमी विरोध केलो पूण तरी आसतना तो पप्पो म्हणलो तरी आसतना सीएमान ते बील पास केलें आनी तो राजा जालो, हिरो जालो आनी तुमी इतलो विरोध करून कितें केल्यार कितें खंयचो विरोध करप हो पासून कितें तरी जे जे हावस आहा हें आहा तेची इज्जत सांबाळूनच हें करूंक जाय. तुजो विरोध करूंक जायो तो खंयच्याय भाशेन विरोध करपाक जाता किंवा तो लिगली कितें तरी विरोध करपाक जाता पूण अशा प्रकारची इज्जत घालप हो खरो हो विधानसभेचो हो अपमान आसा असो शंकर फडते हो जो ब्लॉक प्रेसिडेंट पद ताणें म्हटलां. दुसरें आयज एक CRZच्या हितून NCTन ऑर्डर काडल्या उपरांत कांदोले एक घर जे CRZच्या अंडर येता तें पुलीस फोर्स घेवन आयज ते NCTच्या ऑर्डरीन ते डेमॉलिश केले. ही आसली आयची बार्देशांतली अपडेट.